मोटरसायकलीन उसगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनार अनवळखी मनशान फारपेट केलो आनी थंयच्यान पळ काडलो। ह्या फारपेटीन कुट्टीकार गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। सकाळी 6 वरांचेर ही घडणूक घडली। फुडलो तपास सुरू आसा। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप आणि हर हर महादेवाच्या जयघोषात गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत महाशिवरात्रीची उमेद फाटल्या। पातोळीच्यान भक्तांनी दुधाचो अभिषेक करून शिवशंकराची सेवा करप केली। तशेंच धार्मिक विधी सयत देवळांनी विविध कार्यावळींचे आयोजन जाल्ले। आंतरराष्ट्रीय महिला दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरगुती गॅस सिलिंडराचेर 100 रुपया देंवोवपाची भेट दिल्या। ताका लागून बायलांचे जीवन आनी कोट्यांनी घराब्यांचो आर्थीक भार उणो जातलो। गॅसाच्या वापराक लागून पर्यावरणाक लेगीत फायदो जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्विटावरवीं सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हेड इन इंडियाची घोषणा केल्या। काश्मीर दौऱ्याचेर श्रीनगरात आयोजित एका कार्यावळीत ते उलयताले। सध्या देशांत लग्नाचो हंगाम सुरू आसा। ह्या फाटभुंयेर जायते लोक डेस्टिनेशन वेडिंग करून भारताचो पयसो भायल्या देशांनी खर्च करतात। व्हेड इन इंडियाचो नारो दीत लोकांनी परदेशा बदला आपल्याच देशांत लग्न करपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मारलो। एसटी समाजाक गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपा संबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान बिरेस्तारा मंजूर केले। ते रोखडेच लोकसभेत सादर करतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी दिली। रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स बिल 2024 ह्या विधेयकाक लागून आता जनगणना आयुक्ताक गोंयांत एसटी समाजाचे कितले लोक आसात ते अधिसूचित करपाचो अधिकार मेळ्ळो।
राजकीय आरक्षण दिवपासंबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजूर झाला. ते रोखडेच लोकसभेत सादर करतले. त्या उपरांत गोंयांत डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करून फुडली प्रक्रिया जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगतीं 2027 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें. एसटी समाजाक गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाक रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स बिल 2024 हे विधेयक मंजूर करून एसटी समाजाक न्याय दिल्ले खातीर भाजपाचो फुडारी बाबू कवळेकार हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे उपकार मानल्यात. जी बायलां राजकारणात आसा तांणी भितायेन वेगवेगळ्या आव्हानांक तोंड दिवचें. बायलां मदीं संवसार सांबाळून वेगवेगळे मुळार मुखार सरपाची तांक आसा. तिणी आपल्या खाशेलेपणाक वळखून फुडें सरपाक जाय. तशेंच बायलांक सत्ता मेळ्ळ्यारूच भ्रश्टाचार आनी बायलां वेले अत्याचार कमी जातले अशें मत आदली मंत्री निर्मला सावंत हिणें संवसारीक बायल दिसा निमतान उक्तायलें. बायलांचे सशक्तीकरण हे चॅरिटेबल कार्य न्ही तर देशाच्या प्रगती कडेनचे म्हत्वाचें पावल. बायलांच्या सशक्तीकरणा बगर खंयच्याच राष्ट्राक आपल्या नागरिकांची आर्थीक उदरगत आनी समृद्धी मेळची ना अशें विधान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. विज्ञान, लश्करी, खेळ, शिक्षण, स्टार्टअप खेळां सयत वेगवेगळ्या मुळार आयज बायलां बऱ्या पदाचेर पावल्यात अशी तोखणाय लेगीत तिणें संवसारीक बायल दिसा निमतान द्रौपदी मुर्मू हांणी केली. बरे अर्थशास्त्र आणि बरे राजकारण हातात हात घालून वचूंक शकता हे भारत देशान दाखवून दिल्ल्याचे विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. भारताची लोकशाय ही बळिश्ट आसा हाची संवसारभरच्या लोकांक जाणविकाय आसा. विकसीत भारताची सपना पुराय करपा खातीर हे दशक म्हत्वाचें थारतलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हणलें.
केंद्रीय मंत्रिमंडळान एसटी आरक्षण विधेयक संसदेत संमत करपाचो निर्णय आमकां मान्य ना अशें एसटी फुडाऱ्यांनी सांगलें. हें जैत न्हय तर एसटी समाजाची फटवणूक असो आरोप फुडाऱ्यांनी केला. लोकसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान राजकीय आरक्षण दिवपी अधिसुचोवणी काडची आमची मागणी सरकारान पुराय करची अशें समाजाच्या फुडाऱ्यांनी म्हणलां. हे विशींचो फुडलो निर्णय 10 मार्चा सावन प्रत्येक गांवांत बसका घेवन करतले अशी माहिती पणजे धरणे आंदोलनाक बशिल्ल्या समाजाच्या फुडाऱ्यांनी दिली. 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेन कोमुनिदाद सुवातींनी आशिल्लीं बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचो अधिकार कोमुनिदाद संस्थांक दितले. हे खातीर खासा धोरण सरकार चालीक लायतले अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात तशेंच पंचायत मंत्री माविन गुदिनो तशेंच आमदार निलेश काब्राल हांणी दिल्या. कोमुनिदाद सुवातींनी आशिल्लीं घरांच कायदेशीर करपा विशीं हें धोरण लागू आसतलें. वेवसायीक वा हेर आस्थापनांचो हातूंत आस्पाव करचे नात अशें मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे खातीर IRCTC वांगडा शुक्रारा गोंय सरकार आनी समाज कल्याण खात्यान MOU सायन केला. 12 मार्चाक गोंयांतल्यान 1000 भाविकांक घेवन ट्रेन वेलंकनीक वतली. तशेंच देवदर्शन यात्रेक वचपी भाविकांच्या भलायकेची कुयदाद घेवपा खातीर नर्स, दोतोर आनी पुलीस निरीक्षक धाडटले. उपरांत आनीकूय देवदर्शन यात्रा जातल्यो अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. लोकसभा वेंचणुकेत इंडिया अलायन्स सरकार सत्तेर येतलें. ह्या वेंचणुके उपरांत गोंयच्या आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण आमी दितले अशें विधान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां. गोंयच्या आदिवासी समाजाक भाजपाच्या सरकारान फटयला. हो फक्त एक जुमला असोय आरोप पाटकर हांणी सरकाराचेर केला. प्रदूषित जाल्ल्या रगाडा न्हंयची पोवणी येता त्या 12 मार्चाक करतले असो निर्णय शुक्रारा जाल्ल्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या बसकेंत घेतलो. जो मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन टँकरीन उदकाची पुरवण करतले अशें कळटा.
राज्यात जे पॉवरफुल फुडारी आसात तातूंत विश्वजीत राणे हांचो आस्पाव जाता. आतां लोकसभा तेंकली त्या निमतान उत्तर गोंयांत विश्वजीत राणे हांची भुमिका सामकी म्हत्वाची. तेच नदरेन उत्तर गोंयचे विद्यमान खासदार मंत्री श्रीपाद नायक हांणी एक म्हत्वाचें विधान केलां. एसटी समाजाक आरक्षण दिवपा संबंधीची मंजुरी हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आनीक एक जुमला अशें आमदार काबीज म्हणटा. रिझर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें जाल्यार अध्यादेश काडून तुमचो सरकार येता तेन्ना विधेयक पास करूं येतालें अशें काबीजचे म्हणटात. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतले प्रदुशणाचो विशय सुटावो करचो अशी मागणी साबार वेळार करून लेगीत सरकार येवशी गंभीर ना. सरकारान जर हो विशय बेगोबेग सुटावो केलो ना जाल्यार कुंकळकार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी दिल्या. शुक्रारार युरी आलेमांव हांणी कुंकळेच्या थळाव्या लोकांच्या शिष्टमंडळाक घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. हो विशय बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. देवळां आनी सैमीक उदका स्रोतां ही गांवची सोबीतकाय. ताका लागून तांचें संवर्धन करप दर एकल्याचें कर्तव्य आसा अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलां. कुडचिऱ्या तळयेचें लोकार्पण केले उपरांत आमदार उलयताले. भटवाडी कुडचिऱ्या आशिल्ल्या तळये उदकाचो खात्या वतीन विकसीत केला. शुक्रारा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी 4 अँब्युलन्सांचें लोकार्पण जालें. गोंयांत फुडाऱ्याक बायल आनी भुरग्यां खातीर खासा हॉस्पिटल उबारतले. तशेंच अपघातांत जखमी जाल्ल्यांक बेगोबेग उपचार मेळपा खातीर अपघातांच्या हॉटस्पॉटांचेर अँब्युलन्स दवरतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली.
जुन्या कुमारवाडा वाठारात कितलेशेच दीस जाले उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. थळावे पंचायतीन तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून उदका पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मानसिक भलायकी यासारखे साबार महत्वाचे प्रश्न आणि समस्यांचेर आता ह्या कॉन्टेंट क्रिएटरांनी आपल्या भाषेंतल्यान कॉन्टेंट तयार करून व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान जागृताय निर्माण करपाची खर गरज आसा अशें म्हणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मानसीक भलायकेचेर उजवाड घालचो असो उलो सगळ्या कॉन्टेंट क्रिएटरांनी मारला. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय पावण्यार सुमार 20 वेगवेगळ्या कॅटेगरींतल्या कॉन्टेंट क्रिएटरांक पुरस्कार भेटयले. पोटांत एसिडाच्या प्रमाणात असंतुलन निर्माण जायत जाल्यार एसिडिटी, अपचन, तोंडाक रूच नसप अशी लक्षणां जाणवतात. हाका आमच्या जिणेशैलींतले बदलाक कारणीभूत थारो येता. वाडपी ताण, जेवणा खाणात जाल्ले म्हत्वाचे बदल ही लेगीत कारणां न्हय काडूं तेन्ना अशा वेळार एलोवेराचो रोस किंवा पुदिना, आले सारकिल्ले पदार्थ गुणकारी थारतात. ONGC कंपनीन नोकरी दिता अशें सांगून दिसाळेचेर येवपी फटीच्या जायरातीचो पर्दाफाश करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक ना अशें काँग्रेसीचे साबित कुतिन्हो हांणी सांगलें. सरकारान ह्या घडणुकांचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार दिसाळ्यांनी अश्यो जायराती घालच्या पयलीं तीच जर चवकशी करची ना जाल्यार असल्यो जायराती घालच्यो न्हय अशी विनवणी साबियो कुतिन्हो हांणी ह्या वेळार केली. गोंयच्या 7 धरणांनी उदकाचो मुबलक प्रमाणात सांठो आसा अशी माहिती गोंय उदका स्रोत खात्यान दिल्या. ताका लागून गिमान पिवपा खातीर तशेंच शिंपणावळी खातीर उदकाचो उणाव जावचो ना अशें उदका स्रोत खात्याचें म्हणणें आसा.